कला संस्कृती खाते आणि प्रुडंट मिळून आयतारा साखळे रवींद्र भवनात उत्सव कार्यावळ आयोजित करता। कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे जाल्यार मानाचो सोयरो म्हणून सभापती प्रमोद सावंत आसतलो। उत्सवात फुगड्यो, गोफ, समयी नृत्य आणि बाकीचे पारंपरिक नृत्यांचे प्रकार आसतले। उत्सव चौथीच्या दिसांनी प्रुडंटाचेर टेलिकास्ट जातलो। आता पळया गोयच्यो कांय सरभोवतणच्यो खबरो। पाजी फोंड मडगांवचे युनायटेड युथ क्लबान 3 सप्टेंबराक सोमारा पाजी फोंड दही हंडी सर्त दवरल्या। ऑल गोवा धेंडा कॉम्पिटिशन हर वर्साक गोकुळाष्टमीच्या दुसऱ्या दिसाक गोकुळ कला दिसा दवरतात। हो करपाचो मेन हेतू म्हणजे आमचे आज गोंयांत आमचे कल्चर आमचे हिंदूचे सगळे पयस जायत रावलात, कांयच खबर ना। पयलीं भुरग्यांक कांयच खबर ना कितें चलतालें तें दाखोवपाक आमी परत हे सगळे पयलींचे आधुनीक सगळे आमी दाखोवंक सोदतात। दही कला म्हणल्यार कितें आनी हेजें कॉम्पिटिशन कशें चलता, आख्खे हिंदुस्थानात चलतालें, गोंयांत जायना। गोंयांत पयलीं आमी कॉमेस केल्ले, अशें करून मागीर दहिंडा, मागीर गरबा आसता, एक वर्साक झांज पदक आसता, एक वर्साक कोल्हापूरची झांज पुण्याची हाडटात आनी लोकांक आख्खा दिवसभर आमी एंटरटेनमेंट दितात। आमचो मेन हेतू दहिंडा हो लोकांनी गोंयांत आमचो प्रख्यात जाता, लोकांनी सगळे येवचो आनी मडगांवांत हो दहिंडा पळोवचो अशी आमची इच्छा आसा। मडगांवचे महिला नूतन हायस्कुलात बरे शिकपी भुरगे आणि काय शिक्षकांचो भोवमान सुवाळो जालो। त्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो। But this school complex issue has been lying on for last 10 years. And even today, the school complex is not happening because there is some local objection and nobody has gone and discussed face to them. And if we do this, then 3 or 4 schools from Margaon can be shifted there, where there is traffic congestion in Margaon will stop, will not be there. There will be a common playground, common gymnasium, common swimming pool, and schools like ours, Poplar, Loyola, Fatima, which create all the traffic jam in Margaon, can be taken there. But question is, this requires a foresight, this requires an education policy, irrespective of local petty politics. Who is the MLA there or who is the Sarpanch there does not matter, because Sarpanch's son and MLA's son will go to some school, local school. Maybe for later they may go to US. सोकोच्या पयलीं भुरग्यांक एकूच म्हणटलो, कितलेंय शिकात, वाचन कमी करनाकात। The base of a good, strong roots and foundation in your life is good reading. The problem is, when we were small, we were given words to make sentences, and we learned after reading essays and small books. Today, when you are given a word to make sentence, the easiest word is Google Baba. Word घाल, sentence काढ, sentence print कर. Reading has reduced, and this reading what reduces actually hits upon your whole content. So तू कितला हुशार भुरगो असलो, that is what you learned after mugging and maybe to a certain part understanding the subject. But in life, mugging takes you nowhere. Understanding an issue takes you as a successful person in life. मडगांवचे सिटीजन सर्व्हिस सेंटराक मंत्री रोहन खंवटेन भेट दिली। फुडल्या एका म्हयन्यात थंय खंय आनीक नव्यो 133 सेवा लोकांक मेळटल्यो। But we have to understand certainly CSE is being made for not only revenue department, it is for the all departments which are taken the ease of doing business. Roughly 133 services will come under these CSEs in the next 1 month. We are targeting that. So ताज्या खातीर ज्यो सुरवात केल्या ती म्हज्या डिपार्टमेंटान सुरवात केल्या। खंयची गजाल नवी आसतना there will be issues. But at the same time, the issues have to be handled internally. They cannot be passed on as the buck to the citizens. जो गोंयकार आमचो येता, सर्वसामान्य लोक येतात, तांकां त्रास जावंक जायना म्हणून CSE ओपन केलें। ताज्या खातीर ह्यो गैरसुविधा जावच्यो न्हय, आनी जे इल्ले कंप्लेंट तुमच्या माध्यमांतल्यान नाल्यार बाकीचे आयले त्याच खातीर आजूय आमी वी हॅव टेकन अराउंड योर इनपुट्स एज मीडिया ऑल्सो हॅज बीन इम्पॉर्टंट फॉर अस टू एन्श्योर दॅट पब्लीक डिलिव्हरी सर्विसीस आर इफेक्टिव्ह, CSEs स्टार्ट गिविंग बेटर सर्विसीस। आनी हे ज्यो आज 3 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि IT तर्फे जितले आमी हांगा सर्विसीस ओपन केल्या, म्हाका दिसता 133 सुमार आमी नेक्स्ट 1 म्हयन्या भितर अनदर सर्विसीस, वेदर इट्स टुरिजम, वेदर इट्स एग्रीकल्चर, वेदर इट इज विमेन एंड चायल्ड, खुबश्यो सर्विसीस हांगाच्यान अवेलेबल जातल्यो, जातूंतल्यान पीपल वील बी एबल टू गेट एट अ 1 पॉयंट ऑल सर्विसीस। काही 15 दीस दिला। महाराष्ट्रात मिरजेचे सचिन हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरात भुरगीं जाय नाशिल्ल्या जोडप्यांखातीर आनी बायलांच्या बाकीच्या दुयेंसांचेर आयतारा शिबीर जावपाचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।